थंबनेल घेणार आहे. झाले रे थंबनेल मारलो अंगदा मारलाय. शंकर बाबू तुम्ही आज शंकर बाब आज कोलवाळे जेलीकडे येवपाचें कारण कितें कित्या खातीर तुमी जमले हांगासर कोलवाळे? आयज आमी हांगासर जेली कडेन येयल्या पयरूच आमकां एक न्यूज मेळ्ळ्या की एक कॉन्स्टेबल सस्पेंड केला म्हणून. भितून कितें तरी सामान व्हरतना कितें प्रोडक्ट्स मेळ्ळे तेजे कडेन आनी ते आतां प्रोडक्ट्स आमी जेन्ना हांगासर जेलीन तेंचे कन्सर्न ऑफिसर्स आसा तांकां मेळपाक येयले त्या टायमार कोण डिस्क्लोज करपाक सोदिना. म्हाज्या हिसपान जाल्यार गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी बेशिस्तपणां वाडल्यान सारकी आनी हे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा आनी जे स्टाफ आहा हांकां लोकां कडेन कशें उलोवपाचें कशें वागपाचें तें कळना. आयज म्हाका दिसता जे गव्हर्मेंट सरकारांचे मंत्री बसल्यात न्हू तेंच्यांनी आपआपल्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांची मिटींग घेवन तांकां कशी रीत आहा उलोवपाची आनी कशें लोकां कडेन बिहेव करपाचें तें सांगपाची गरज आसा. आमी आज जेन्ना कोलवाळे जेलीन येयले हांव रामा काणकोणकर आनी संजय बर्डे आनी आमी जेन्ना भितून गेले तेन्ना आमकां कमीत कमी एक अर्दे वर दवरले थंयसर. आमी फक्त विचारपाक येयल्ले की बाबा हे जे प्रकार आतां जेलीन वाडपाक लागले की हे प्रोडक्ट जे तुमी आतां जेलीन ते भितून व्हरता आनी पुलिसूच भितून इनवॉल्व आहा जाल्यार फुडें मागीर ते जेलीन जे लोक आहा तांकां सेक्युरिटी कशी बायलां सुद्दां आहा भितून. आयज एक न्यूली रिक्रुटेड कॉन्स्टेबल कितें आपल्या जॉबाची पर्वा करिनासतना तो हें काम करता म्हटल्यार आमी कितें विचार करपाचें? जॉब स्कॅम म्हटल्यार तो जॉब स्कॅम न्हू. तो पयशे दिवन कामाक लागला आसतलो आनी ताका ते पयशे रिकवर करपाक जाय आसतले. कितें तुमी म्हणटा कनेक्ट करचें पडटा. आयज तो न्यूली रिक्रूट हांगासर येता ड्युटेक जॉयन जाता आनी आपले स्टार्टिंगूच हितून जर हो क्रायम करता सपोज जाल्यार दॅट मिन्स आयज आमी ट्रेनिंगेक सुद्दां कितें शिकयता हेजेर डावट येता आमकां. आयज तुमची ट्रेनिंग सुद्दां सारकी जायना पुलीस ट्रेनिंग. आमी ह्या कोलवाळे जेलीन हेच्या पयलीं अशे खुबशे प्रकार पयले जेन्ना जेन्ना रेडी मारल्यात न्हू भितून प्रोडक्ट्स मेळ्ळ्यात कितें आनी तेच्या उपरांत कितें एक्शन जाता ती आमकां खबर ना. सो हांगासर IRB आसा, गोवा पुलीस आसा, मागीर जेलीचे गार्ड आसा, मागीर प्रायवेट सेक्युरिटी आसा, प्रायवेट गव्हर्मेंट अंडरटेकिंगची सेक्युरिटी आहा ती आहा. चार सेक्युरिटी आसतना हे कशें वयता रे? दॅट मीन फाल्यां सकाळीं जर कितें एक्सप्लोजीव सुद्दां भितून येयले आनी जर कितें जर खंयचे कोणाक मारून उडोवपाक जावो जाल्यार कोणी तें षडयंत्र केलें जाल्यार इजिली करपाक शकता. कित्याक आतां हे पुलीसूच काम करता. आतां पयर आमी पळयलां क्रायम ब्रांचाच्या लोकांपांच्यान तो सिटीची पळोवन गेलो आनी ताका पळोवपाक खंय पुलीस जाल्लो खंय IRBचो कितें. सो आयज IRB म्हणटा आमचे कॉन्स्टेबल आमचे स्टाफ सारके आहा, पुलीस म्हणटा आमचे स्टाफ सारके आहा, पूण हे घडामोडी चलता ते चलतातूच कितें. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज जे सरकार आहा आनी होम डिपार्टमेंट जे आहा प्रमोद सावंताचे कितें हे होम डिपार्टमेंट खंय तरी विचार करपाची गरज आसा. हे होम डिपार्टमेंट सारकें चलना. आयज जेली सुरक्षीत ना. जे जेलींनी पळय थोड्यांक कितें आहा थोड्यांक शिक्षा जाल्या थोड्यांक शिक्षा जावंक ना ते बाबडे आपल्या कर्मांनी भितून आसा. पूण फाल्यां सकाळीं तेंचे जर बरें वायट जर कितें जर जालें सपोज जाल्यार तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? फाल्यां सकाळीं कोणी जर कोणाक मारपाक जावो आनी कोणी पॉयझन येलें आनी पॉयझन व्हरून जेवणान घातलें आनी तांकां मारून उडयलें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? सो आयज हे सरकार खंय पावंक उठला आयचो जो सरकार हो जो आमचो BJP गव्हर्मेंट आमकां खबर ना. पूण म्हाका जाल्यार दिसता दीस इज टोटल नेग्लिजन्स आनी हे जे कोण ऑफिसर्स आहात न्हू हांकां सस्पेन्शन न्हू हांकां टर्मिनेट करपाची गरज आहा, कामा वयले काडपाची गरज आसा. आनी हांव पुलीस डिपार्टमेंटाच्या पांयां पडपाक सोदतां बाबा रे आतां तरी सुधरा. तुमचेच पुलीस इनवॉल्व आहा पळय ह्या कर्मांनी आनी लोकांक आनी खंय ब्लेम करतात कितें. पयलीं तुमचे जे स्टाफ आहा तांकां सारकें सांबाळा, तांकां पयलीं ट्रेनिंग सारकी दिया कितें. आयज तुमी तेंचेर हात ठेवू नाका आनी हे केसी धापपाचो प्रयत्न करनाका. केसी धापवंक जायना, ते लोकां मेरेन पावपाक जाय. जे सरकारान कितें घडामोडी चल्ले ते कळोवंक जाय. सगळ्यात पयलीं म्हाज्या हिसपान जेलीन जेन्ना हो प्रकार जालो तेन्ना त्या जेलीच्या सुप्रिटेंडंटान रिपोर्टरांक आपोवन हे रिपोर्ट करपाक जाय आसलेलें पूण ते करिनात. ते सगळे धापूंक सोदतात. धापून कितें मेळटलें? लोकांकूय कळोनी न्हू कोण कशें काम करता आनी खंयच्या लेवलाचेर काम करता ते. सो हांव एक रिक्वेस्ट करता IG कडेन रिक्वेस्ट करता की ही जेल जी आहा न्हू हेका तुमी आतां 4 लेयराची सेक्युरिटी दिल्या. ती सेक्युरिटी वाडोवपाची गरज आसा आनी सेक्युरिटी वाडोवन कायद्यान बदल हाडपाची गरज आसा. जेलीन जर कोण कितें व्हरतना सांपडलो सस्पेन्शन बीन कांय ना, डायरेक्ट टर्मिनेशन. देव बरें करूं. सध्या 2025 आणि 25 नवीन विषय येता. कितें तुमकां खबर आसतलें की कालूच मिडिया चॅनलान सगळ्या कडेन दाखयल्लें आहा की पणजेन गार्डनांनी गांजा लायता. आतां जरी तर गांजा प्रोडक्शन तर वाडोवपाचें आहा आनी अशे विचार आहा सरकाराचे, सरकारान ते आपले मॅनिफेस्टोन घालचे.
चीफ मिनिस्टर प्रमोदान सांगचे की आम्ही गांजाचो बिझनेस वाडोवपाक सोदता म्हणून गोंयान. कित्याक लागून मेळ्ळा थंयसर अक्षरशः आनी इन्व्हेस्टिगेशन तो गांजात म्हणून कळ्ळा. दुसरी गजाल 29 तारखेक डिसेंबरान म्हणल्यार इयर एंडिंगेक जेन्ना सगळ्या कडेन सन्मान चालू आहा, पार्ट्यो चालू आहा, सगळ्याक चालू आहा, तेन्ना म्हाका आतां एक दुबाव येयला की सन्मान भायर आहा तसो जेलीनूय सन्मान चालू आसलो काय कितें प्रश्न हो येता. कित्याक आज जेलीन जरी तर हो मनीस 50 ग्रॅम्साचो घेवन तर तो भितर सरता, सबस्टन्स घेवन भितर सरता जाल्यार वोका कॉन्फिडन्स मेळ्ळा कशें. वो पुलीस ऑफिसर आसा, पुलीस ऑफिसर कॉन्स्टेबल जो आतां जे सांगल्या प्रमाणे नवीन पुलीस रिक्रुटमेंट आहा जाल्यार तो पुलिसाची नोकरी ठोकार मारता आनी आपूण सापडल्यार सापडो ना जाल्यार ताका अशेंय खबर आसतलें की भितर जे मनीस आसा पळय जे एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळटा ते आपल्या बोल्सान आहा. हे दोन कारणां आसूं शकता नाल्यार इतलो कॉन्फिडन्स त्या मनशाक कसोच मेळना. आज जरी तर आमकां मोबायल फोन सापडलेले अशें म्हणून आयकूंक येयल्या, म्हाका एक विचारपाक जाय की हे जेल काय 5 स्टार हॉटेल रे हा का 7 स्टार हॉटेल. ही जेल का 7 स्टार हॉटेल. तशें जाल्यार सगळे क्रिमिनल जितले 145 हिस्ट्री शीटर जे असेंब्लींतल्यान डिक्लेअर केल्ले आहा पळय इतले 145 हिस्ट्री शीटर दे वील बी मोस्ट हॅपियस्ट पीपल टू कम बिकॉज यू विल गेट ड्रग्स, यू विल गेट मोबाईल, यू विल गेट एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन द जेल. अशें जालें म्हळ्यार आज होम मिनिस्टराक हांव विचारूंक सोदता जो चीफ मिनिस्टरूय जावन आहात प्रमोद सावंत. हांव परत सांगता की तुजो डिपार्टमेंट हो फेल जाल्लो आहा. तुमचेच मनीस जे आहा पळय क्रायम डिपार्टमेंटल्यान क्रिमिनलांक व्हरून हुबळी पावयता. ओला सर्व्हिस कशी पुलिसाच्या गाडयेचेर नांव बरोवचें पडटलें ओला सर्व्हिस म्हणून क्रिमिनल ओला सर्व्हिस म्हळ्यार कोणी फोन करपाचे आपल्याक डिलिव्हर करपाचे 3 कोटीची एश्युरन्स दिवपाचे आनी गायब जावपाचे. दुसरी गजाल आनी एक आसा हांगा सगळी डिपार्टमेंट आहा 4 सेक्युरिटी जर हांगासर आसा डिफरंट डिपार्टमेंटाचे सेक्युरिटी आहा जाल्यार तेजे कॉन्फिडन्स त्या पुलिसाचे कशें जालें हो विशय हायलायट कित्याक जायना. आनी त्या दिसा कावन्सिलींग करपा लागून चीफ मिनिस्टरान मिटींग घेतलेली खंयचें तें ऑर्गनायजेशन तरी हाडलेलें आनी खंय ते पुलिसांक खंय कावन्सिलींग करतले. अशें जावपाक जायना, अशें करपाक जायना म्हणून खंयचें तुमी पळयलां आसतलें खंयचे तरी एक NGO तांकां मुखार काडून खंय तांकां अपॉयंट केल्ले खंय तांकां कावन्सिलींग करपाक. हें कसलें कावन्सिलींग रे. म्हाका क्लियर कट जशें दिसता शंकर बाबान सांगलेलें ते भाशेन हांगा सगळे जॉब स्कॅम जाल्लो आहा. हे जॉब स्कॅनान रिक्रूट केल्ले हे मनीस जॉबाचे पयशे रिकवर करपाक लागून हे करता काय कितें असले स्मगलिंग. हे स्मगलिंग जालें 50 ग्राम्स घेवन भितर वयता म्हणल्यार इट इज अ स्मगलिंग. सो स्मगलिंग ड्रग्साचो स्मगलिंग जाता काय कितें हे प्रश्न लोकांच्या मुखार हे प्रश्न जनतेच्या मुखार आहा. आनी लक्षांत घेयात हो विशय कोण केन्ना डिस्कस करपाचें 5 मिनटांनी करपाचें. हांव तावडकर सराक विचारूंक सोदता जो स्पीकर जावन आहा आतां हे विशय जे आहा लोकांचे ते कितले मिनटांनी डिस्कस करपाचे 2 मिनटांनी 1 मिनटांनी. हो विशय जेन्युअन विशय आहा. हो 2 दिसाची असेंब्ली दवरली आहा मरे केन्ना विशय डिस्कस करपाचे रे. म्हणल्यार आमकां क्लियर आमकां सगळे वाटेन तुमी कवर केल्ले आहा. लक्षांत घेयात व्हेरी क्लियर अँड कट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हॅव टू कम ओपनली आनी सांगचे की बाबा हांगासर तुमच्या हितून सबस्टन्सीस कशे पावले, मोबाईल फोन भितर कशे अलावड आहा. वेपारी म्हणून तो गुंडा टायगर 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 म्हणून व्हिडिओ भितरलो व्हायरल जालो कसो जालो. हे सगळे जे फेलियर जे आहा पळय हे जेलींतल्यान फेलियर आसा. म्हाका दिसता हांचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. दुसरी गजाल लास्ट गजाल सांगूंक सोदता हांव जरी तो 29 तारखेक तर हे भितर सरला जाल्यार जेलीन जे कोण एक्यूज म्हणून आहा आनी प्लस कोण काम करता हांगासर नार्कोटीक ड्रग्सान हेंचे टेस्ट करपाची गरज आसा. कित्याक आमकां दुबाव येयला की हांगासर थोडे मनीस मारता काय कितें रातचे ड्युटी करता आसतना घेता काय कितें हो प्रश्न येयला काय हे क्रिमिनलांक व्हरून दिता काय कितें हो सगळो प्रश्न येयल्लो आहा. सो हेंचेर हांगासर मेडिकल चेकअप जावपाची गरज आसा आनी थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज नाल्यार व्हडलो जो क्रायम जातलो तेन्ना आमी सगळे गोंयकारांक जे आहा पळय लॉज अक्रॉस वर्ल्डाक लॉज जाल्ली आहा जेलीन म्हणल्यार ते सेफस्ट जागा क्रायम करून जर तो सेफस्ट जागा म्हणटा पळय ती जेल जातली. थँक्यू. एक तडीपार असलेलो गुंडा एक देश चलोवंक शकता ही ताका सजा जाल्ली. तडीपार गुंडा जेन्ना देश चलयता तेन्ना देशाची हालत ही अशी जातली. आता मेन प्रश्न
जो आसा आमी येयल्ले मेळपाक जेलराक हांगा की ते दिसा जे ड्रग्स जे मेळ्ळे ते कशे मेळ्ळे कशे भितर पावले तेन्ना तेणी कितें सांगलें की आमी तुमकां मेळोंक शकना IGPची वचून तुमी म्हणजे सिग्नेचर घेया म्हणून बरी गोश्ट हांव IGPक विचारूंक करता ते दिसा रिबंदर जो एक्यूज सुलेमान सिद्दीकी वो विथ द परमिशन ऑफ IGP पुलिसांनी ताका भायर काडलेलो आमकां जर तुमी त्या जेलराक जर मेळपाक जर दिना तर मोठो प्रश्न उपस्थित जाता की गोंयचो सरकार जर एक कोणाक मेळपाक जर गेलो जाल्यार ताका IGPचें परमिशन घेवचें पडटा पूण इतली जर स्ट्रिक्ट जेल जर आसोवन आयज भितर ते हे जे आसा ते मटेरियल जे आसा कसले मटेरियल ते म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना 50 ग्राम ते मेळ्ळा ते भितर कशे पावले आनी आयज सरकार ड्रग्स धरता खूब कितें कितें धरता आनी ते ड्रग्स म्हाका एक डावट मारता कदाचित पोलीस हेंचे कडेन एजंट जे आहात हे सप्लाय करता का म्हणून हे सरकार जे आयज ते दिसा तो सनबर्नान एकटो ते दिसा कोण एक्सपायर जाल्लो हे जे पार्टी बी हे तयार करतात न्ही हे ड्रग्स धरतात हे सरकारांतले मनीस तांकां पार्टी ऑर्गनायज करपाक दिता आसतना हे ड्रग्स दितात का म्हणून हे खरोखरच गंभीर विशय आसा गोंयाचे बद्दल आनी जे सरकार आयज BJPचो सरकार जो आसा प्रमोद सावंताचो सरकार जो आसा हो खरोखरच एकदम हो म्हणजे ताका सरकार चलोवपाचो ताका कळना म्हणजे हेका कसले शब्द दवरपाचे ते बी कळना फाटल्या दिसांनी ताका रोहन खंवटेन म्हटलेलो पप्पू म्हटलेलो पप्पूक ल्हान भुरग्यांक म्हणटा पप्पू काय कळना एक धाकटुले मरे एक चॉकलेट घेता कितें म्हणटा लॉलीपॉप घेता आनी अशें चोखता ताका पप्पू म्हणटा पूण हो पप्पू हो गोंयच्या लोकांक चोखता मरे आयज लोकांक भुरग्यांचे आमचे वाट लायता मरे आतां तो नवोच भुरगो म्हणटा पुलीस कॉन्स्टेबल घेतलेलो आनी तो वाळपयचो म्हणटा एक तांकां मिजाज आसा अशी जो वाळपय मतदारसंघासून जो गव्हर्मेंट सर्वंट जो काम जो करता न्ही हांव प्रत्येकाक म्हणिना तांकां कितें दिसता तेंचो जो मंत्री जो आसा तेंचो जो निवडून दिल्लो आमदार जो आसा हो तांकां भंय घालिना कितें म्हणून ताका लागून आतांच ते म्हणटा आतां शाळा भरोवंक जाय म्हणून CM सांगता तेंचे कावन्सील घेवपाक जाय आनी तांकां शिकोवपाक जाय म्हणून हेजी गरज ना हेका CMचीच आमकां गोंयच्या लोकांनी सांगूंक जाय CM हो गोंया बद्दल जे आयज जे गोंयच्या लोकांक कसो वागयता न्ही हो खरोखरच आयज गोंयाचे जे भुरगे जे आसा कॉलेजीन शिकतात इस्कॉलान जे शिकतात न्ही हे प्रमोद सावंताचे डेली व्हिडिओ पळयता बाबा गोंयान कितें चालू आसा भुरग्यांचे तकलेचे कितें परिणाम जातलो हो सरकार विचार करिना आमी चुकी करतात चुकी हो मनीस करतलोच चुकी जातात पूण पुलीस डिपार्टमेंटान हालींच्या हालीं ज्यो गजाली घडलेल्यो आसा न्हू खरोखरच प्रमोद सावंत सरकार असल्या वस्तूक हो खतपाणी घालता आनी आयज जे पोलीस सस्पेंड जाल्लेलो हो पोलीस जो म्हणटा हो सस्पेंड केलेलो काही दिसांक सस्पेंड करतलो प्रमोद सावंताच्या सरकारान एक्सायज डिपार्टमेंटान रबर स्टॅम्प तयार करता ताका आयज पासून जेल जायना तेजेर FIR आयज पासून जायना असलो प्रमोद सावंताचो सरकार प्रमोद सावंताच्या सरकारान जे गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आहा ते बँकीचे रबर स्टॅम्प तयार करता तेंचेर आयज FIR जायना असलो प्रमोद सावंताच्या सरकारान ही जेल जी आसा न्ही ही आयज हे खरोखरच एक्यूज भितर जे आसा जे कोण खरोखरच तेंच्यानी तेजेर आरोप घातलेलो आहा तेंच्यांनी कितें शिक्षा आहेत ते भोगता खरोखरच तेंचेर शिक्षा भोगणारे हेचेर आसा का म्हणून आतां हे ड्रग्स तेंच्यांनी आतां हेला शंकरान ते सांगल्या प्रमाणे भितर ड्रग्स मेळटा फाल्यां सकाळी ताका पॉयझनूय भितर घालतले म्हणून जेवणान कोणाक मारपाचे ते मारतले हे कोणाकूय मारल्या उपरांत तेजो नॅचरल डेथ डिक्लेअर करतले कित्याक लागून सनबर्न पार्टीक तुमी पळयला ते दिसा कसलो तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो आमकां खबर आसली हे रिपोर्ट अशे दितलेच म्हणून सनबर्न पार्टी ही गोंयान कित्याक लागून जाता जे गोंयान ड्रग्स जे येता हे खंय डिस्ट्रीब्यूट करपाचे हेंचे कडेन मिनिस्टरा कडेन पयसो कसो येवपाक जाय हे माध्यमांतसून येवपाक जाय आनी हे मिनिस्टर हो नेटान उलयतात मरे हांव प्रमोद सावंताक सरकाराक सांगूंक करता ताका दम जर आसा कळ्ळें आमी म्हणटा ते पुष्पा पिक्चराचो परत डायलॉग मारचो पडटालो खंयचो डायलॉग तूं म्हाका उगडास ना विसरलो झुके गा नाही साला म्हणटा न्ही हांव तो प्रमोद सावंताक सांगूंक करता तुका जर 22 दिसाची जर असेंब्ली आतां जर तूं घेता तुका हांव ते कास्ताचो म्हणटलो गोंयच्या CM सारको गोंयान CM कितले जावन गेले रे अशें तुज्या सारके फटींगपणा आतां प्रमोद सावंत ते दिसा आतां डिक्लेअर केले तेणी 2 दिसाची अधिवेशन घेता म्हणून मनोहर पर्रीकर जेन्ना सीख आसलो तेन्ना गोंयच्या लोकांनी एक्सेप्ट केल्ले बाबा 2 दिसाची 3 दिसाचे तूं अधिवेशन घे तुका कितें धड मारल्या रे तुका कितें पिडा मारल्या रे अधिवेशन घेवपाक कित्याक लागून उलयता 1.5 म्हयनो आसा अजून एक 6 म्हयनो आसा 6 म्हयनो जर आसा जाल्यार तुका आज प्लॅनिंग कळ्ळें की 2 दिसाचें अधिवेशन घेवंक जाय म्हणून कदाचित जर तूं त्या दिसा अधिवेशन घेता आसतना सीख जालो
तुका ताप येयलो तुका जोर मारलो आणि कितें मारले जाल्यार आमी म्हणू शकता आमी 2 दिसाची अधिवेशन घेवया आमचे गोंयचे सीएमाक आयज सारकें ना म्हणून. पूण गोंयचो सीएम तकलेन हुशार आहा. इतलो हुशार आसा न्हू तेणी जी स्कॅमां जी गोंयान जी केल्लेली आसा आयज जितली गोंयान जी इतली आयज 2024 ते 2022-23-24 जी जे कितें भानगडी ज्यो केल्ल्यो आसा न्हू विधानसभेन वयर काडीत म्हणून तो भियोन भिवपाची गरज ना म्हणटा न्ही. हांव ताका सांगता तो भियोन मरे 2 दिसाचें अधिवेशन एक दीस गव्हर्नर एड्रेस करतलो दुसरे दिसा लोकांचे प्रश्न हे सॉल्व करपाचे आसता. 40 मतदारसंघात जे गोंयचे लोक जे आसा न्हू प्रत्येकाचे प्रश्न भिजत पडलेले आसा. प्रमोद सावंत हो सूट ना. हांव गोंयच्या BJPच्या अध्यक्षाक आयज सांगता तुमी अध्यक्ष आयज काडटात न्ही ते कित्याक लागून काडटा तुमची पार्टी स्ट्रॉंग करपाक. गोंयचे प्रश्न हे भिजत पडलेले आसा ते गोंयच्या लोकांचे प्रश्न केन्ना सॉल्व करतले. पार्टी स्ट्रॉंग कर नो डावट आमकां तेजेर कांयच म्हणलें ना. पूण गोंयच्या लोकांची पांय केन्ना घट्ट करपाक रावला गोंयच्या लोकांच्या पोटाचेर तुमी आयज मारता ते प्रश्न सॉल्व करपाक तूं केन्ना रावला. हे उलयतात कित्याक लागून हे जे आज जेलीन जे आहात न्हू एक्यूज येतात हांगा हे तुमचे कडेन सेफ ना आनी गोंय आमचें सेफ ना आनी भारत देश सेफ ना. म्हाका की प्रमोद सावंत भिवपाची गरज ना म्हणटा न्ही तर प्रमोद सावंताकूच भिवपाची गरज आसा म्हणून तो असेंब्लीक आयज फेस करिना. मास्तर हांव एक मरे रिक्वेस्ट करता रागा जावं नाका. जेलीन जे पुलीस कॉन्स्टेबल ते शेडीन बसतात न्हू कितें दॅट शेड इज नॉट प्रॉपर. PWD डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता जेलीन वचून जे कितें डॅमेज जाल्लेले आहा ते चॅक करून तांकां सारके फेसिलिटीज दिवपाक जाय. इवन जे स्टाफाक सुद्दां फेसिलिटीज दिवंक जाय ते दिवपाक जाय. आनी एक रिक्वेस्ट करता जेलीन तांकां जे जेवण मेळटा न्हू ते जेवण म्हाका दिसता बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन दिवपाची गरज आसा. न की हे प्रॉडक्ट ते जेलीन जे लोक रावतात तांकां सुद्दां पोट आसा तांकां सुद्दां भूक आहा तांकां सुद्दां तोंडाक रूच आसा. ते सगळे जे बाबडे कोण आपापल्या कर्मान भितून गेले ते तांकां बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीचें जेवण तुमी तांकां जेलीन दवरता कितें जाल्यार ह्युमन रायट्साच्या रुला प्रमाणे तांकां जेवण हें बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन मेळपाक जाय. थँक्यू. तुमकां हे डिटेल्स कशें कळले सस्पेंड जाला थ्रू आमच्या सोर्साच्या थ्रू कळ्ळें आनी पयर मिडियाचेरूय येयलेलें 1-2 चॅनलांचेर येयलेलें की असो प्रकार घडला म्हणून. शंकरबाब तुमकां सगळ्यांक विचारता कोलवा जेल येदो व्हडलो कारागृह ओके व्हडले क्रिमिनल्स आहा पळय ते जेलीन येतात. सगळ्यात मेन मुद्दो जो तुमी आतां घेतला पळय जो पुलीस सस्पेंड जालो सगळ्यात पयली गोश्ट की फक्त एकाच पुलिसाक सस्पेंड कित्याक खातीर केले हो एक सद्या प्रश्न आहा. कित्याक आमी पळयला की तो पुलीस कॉन्स्टेबल आसा तो खंय तरी बारीक मनीस आसा तो न्यूली पुलीस जालो जॉयन जालो. जशें तुमी म्हटलें पयलीं की जॉब स्कॅम तेणे पयशे दिवन घेता आसतले व ते रिकवरी खातीर तो हें काम करता. पूण हेच्या फाटल्यान कोणाचो हात आहा सिलेक्टेड तांकां न्यूली कोण आहा पळय तांकां सिलेक्ट केले अशें कितें आसा. हय आतां आमी पळयता खुबश्या डिपार्टमेंटांनी अशीं नाटकां चल्ल्या. आतां पयर जेन्ना सुलेमान सिद्दीकी जेन्ना धांवलो न्हू तेन्नाय हो प्रश्न उबो रावलो की बाबा ताका एकाच कॉन्स्टेबलान धांवडयला काय म्हणून. आनी तेच्या उपरांत मागीर तेचो व्हिडियो येयलो आनी तेणी मागीर त्या व्हिडियोन कितें कितें सांगपाक जाय तें सांगलें. तशेंच हो प्रकार हांगासरूय आसतलो. एक मनीस हे इतले कारनामे करपाक शकना. एक मनीस हे इतले कारनामे करूंक शकना. कितें हेच्या वांगडा आनीक कोण बाकीचे कोण आसूंक शकता. सो हेचें थरो इन्व्हेस्टिगेशन कोणी करूंक जाय. DIG IG हेंच्यांनी बसोवपाक जाय. तेंच्यांनी हेच्या पयलीं हे प्रकार घडले पूण केन्नाच आमी ताका आतां तो आमकां कोण हरमलकर काय कोण मेळोंक येयल्लो ताका आमी विचारलें तूं बाबा कितले रिटर्न एप्लिकेशनां दिले की हांगा इन्क्वायरी जावपाक जाय बीन म्हणून. वर्सान एकदां रेड मारून थंय कांय फायदो ना. तुमी वर्सान एकदां रेड मारतले सिगरेटीची पाकिटां मेळटलीं तुमकां मोबायल मेळटले दॅट इज ऑफ नो यूज. जर तुमकां जेल जर सुरक्षीत दवरपाक जर जाय न्हू जाल्यार IGची आनी DIGची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा जेका जेल लागता तेंच्यांनी आनी होम मिनिस्ट्रीन एक्चुअली तेंच्यांनी सारकी सिरियस दखल घेवपाक जाय. हे मंत्र्याचें काम एक्चुअली मंत्रीच सारको ना मंत्र्याकूच पडोन गेल्लेले ना जाल्यार हे प्रकार घडटलेच न्हू. सो म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग हितून तो एक कॉन्स्टेबल ना बाकीचे कोण आनी इन्वॉल्व आसतले आनी ती इन्क्वायरी जावपाक जाय. म्हणजे तो न्यू कॉन्स्टेबल तेजे डावट मारूंक खावना म्हणून ताका सिलेक्ट केला तशें जावंक शकता. नाही हे चालू केन्ना पर्यंत आहा ते इन्व्हेस्टिगेशन हे तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय न्हू. केस एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन हो डिपार्टमेंट स्वता इन्व्हेस्टिगेट करपाक शकचो ना बिकॉज वी फील दॅट फ्रॉम टॉप टू डाऊन पॉसिबिलिटी आहा हे इतलो गट्स कोणाक दितला इतलो गट्स कसो येता. इतली स्ट्रिक्ट सेक्युरिटी आसता हांगासर सेक्युरिटी आसतना गाडा मेरेन आमी 4 पयला लेयर्स सेक्युरिटी आहा 4 लेयर्स. म्हणजे गाडा मेरेन 4 गेटी काढून भितर वचा सर हेतून खूब जाण शामील आसूं शकता. सर वता म्हणल्यार एक सिंपल गजाल आसा 4 गेटी क्रॉस करून तर भितर पावता जाल्यार पावपाची सेक्युरिटी आसतना सर कॉन्फिडन्स घेता जाल्यार ते वयरसून चालू आहा न्हू. डिपार्टमेंटाच्या हेडाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय सगळ्यांचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक आतां मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा आतांच विशय फुडें काडलेलो ते प्रमाणे शंकर बाबान सांगलें डिपार्टमेंट कोणा कडेन आहा रे होम डिपार्टमेंट हे सगळे येता कोणाच्या अंडर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत
आता आम्ही विषय एक बारीकसो विषय जो तापता थंयसर पत्र्यांनी ते पुलीस ऑफिसर थंयसर रावता तो विषय तो जेलर म्हणटा तो कोण रे नाव कितें हरमलकर सांगता की आमी एप्लिकेशन केल्ली आहा म्हणपाक. अरे एप्लिकेशन कोणाक केला? PWD मरे. PWD कोणाकडे आहा रे? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. दोनूय डिपार्टमेंटा तुजे कडेन आहा मरे. म्हणजे तुवें दाखयलें की दोनूय डिपार्टमेंटाचो केपेबिलिटी तूं ना म्हणून हेज्या ऑफिसराच्या सजेशनाच्या प्रमाणे. सो आमकां व्हेरी क्लियर आसा की इन्व्हेस्टिगेशन ह्या हेजेर जावंकूच जाय आणि हे स्वता डिपार्टमेंट करू शकना. देर शूड बी सम अदर डिपार्टमेंट अपॉइंटेड टू डू द इन्व्हेस्टिगेशन. तुमकां दिसता ताका सस्पेंड केलं म्हटल्यार केस खंय तरी हांगासर सोंपतली. सस्पेंड केलं काबार. ऍक्च्युअली केस त्यांच्यानी सोपोवपाचोच प्रयत्न केला न्हू. तुमकां रिपोर्टरांक कोणाक खबर आसलेली? अंटील अनलेस कोण आमी आवाज उठोवना तो मेरेन कोणाक खबर ना. Suspend करपाक घेतलो तेंच्यांनी प्रेस घेवपाक जाय न्हू हे जाला म्हणून. सो आपली कर्मां धापपाक हे सगळेच धापोवंक सोदता. आता सिद्दीकीची केस धापोवंक सोदता, जॉब स्कॅम धापपाक सोदता, लँड कन्वर्जन स्कॅम धापपाक सोदता, सगळे वयता ते धापपाक सोदता. रिक्वेस्ट करता तुमकां मिडिया बाबतींत हांव तुमकां रिक्वेस्ट एकूच करता. खंय कितें जालें न्ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शूड बी क्वेश्चन. आता हांगासर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सुप्रिटेंडंट आसा. यू शूड प्लीज रिक्वेस्टिंग मिडिया टू क्वेश्चन वॉट हॅज हॅपन टू द केस. CCTV त्यांची चालू आसा कशी दिसता तुमकां? आता फुडें कितें तुमी? पळय एक प्रश्न आसा. आता हे सगळे दाखपाचो प्रयत्न करता म्हणजे ते पोलीस डिपार्टमेंट आता रामान सांगले त्या प्रमाणे सीएमाकडे पडटा. सीएमाचो हांकां भंय आसा. कोणाक हे जे डिपार्टमेंट जे आसा न्हू जेलर बी आसा IG बी आहा न्हू सीएमाक ते भियेता अशें जालें न्ही. सीएमाच्या एकाय उतरा शिवाय हे कांयच गोंयांत चलोवंक शकना. म्हणजे सीएम एका वाटेन सांगता भिवपाची गरज ना. कोणाक गव्हर्मेंट ऑफिसरान तुमी अशें करीत रावा. पूण आयज आतां भितर आता ते पोलिसांक बसपाक ते पत्रे मारलेले आसा आणि पोलीस 7 ते 8 पोलीस थंयसर ड्युटी करता पत्रे मारून भितर. आणि आयज होम मिनिस्ट्री सीएमा कडेन आसा, PWD सीएमा कडेन आसा, फायनान्स कोणा कडेन आसा? सीएमाच कडेन आसा न्हू. सीएमाक कितें धड मारल्या वचून थंय येवन जेलीन पळोवपाक व्हडले कोण येले काय ना एअरपोर्टाचेर रिसीव करपाक वयता मरे. हे जे गोंयचे प्रश्न जे भिजत पडलेले आसा न्हू हे गोंयच्या सीएमाक लागूनच पडलेले आसा. गोंयचो सीएम हो हांव आयजूय सांगता हे जे ते दिसा दिल्ली गेल्लेले न्ही तेन्ना तर हे आमचे गोंयचे BJPचे MLA ताका सपोर्ट केल्लेले न्ही तेंच्यांनी सपोर्ट करूंक नासले न्हू आयज गोंयचो सीएम चेंज जातलो आसलो. तरी आसतना गोंयचे आमचे आमदार जे BJPचे आसा हांकां आमी एक्चुअली सगळ्या गोंयकारांना विचारपाक जाय हे सीएमा फाटल्यान तुमी कित्याक सपोर्ट करता काय म्हणून. सीएम जो पर्यंत आयज चेंज जायना न्हू तो पर्यंत हे आमकां प्रॉब्लेम फेस करचेच पडटले. आयज ते ड्रग्स धरतात ते ड्रग्स खंय वयता हे आतां भायले भायर विकतात न्ही. हेच आतां गोंयचे सीएम फाटल्यान लागता. सन्मान पार्टी गोंयान सन्मान पार्टी 40 वर्सां पयलीं 30 वर्सां पयलीं सन्मान पार्टी जाताली आणि ह्या सीएमान सांगलेले मरे सनबर्न जावचें ना म्हणून. आणि ह्याच्या टेन्युरान जाली मरे ती. आणि तो आमदार नाका म्हणटालो तरी पूण करून घेतली तेणी. दॅट मीन्स सीएमाची विचारधारा ही कळटा. सगळ्या लोकांनी विचार करपाक जाय हेचेर. फकाणां चल्लें गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान ही नेग्लिजन्सा रे. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान लोकांक कितें सांबाळटले रे. लोकांक मूर्ख करता. सामान्य मनीस जर कंप्लेंट करून गेलो जाल्यार FIR घेयनात ते. सांकवाळे भुतानीच्या प्रोजेक्टाक पळयला आमी दीस इज माय पुलीस स्टेशन म्हणून टेबलां धाडयतात PI. दीस इज माय पुलीस स्टेशन म्हणून म्हटल्यार लोकांचें काय ना पुलीस स्टेशनाचेर. एका वाटेन वेस्टर्न म्युझिक हांगा धारगळे नाच जाता ढोलाचेर ढोल ताशाचेर एका वाटेन भावगितां हांगा हाडटा. सांखळेच्या लोकांक तो सांगता आपूण देव भक्त म्हणून देवी भक्ती म्हणून सांगता आपूण. आनी हांगा एका वाटेन हांगा वेस्टर्न म्युझिक पूण ती गोंयांत तूं आयज जे कितें गोंयची संस्कृती अबादीत दवरपाक जाय न्ही ती हो गोंयचो सीएम आयज वाट लायता. म्हणजे कारवाई जी जावंक जाय पळय ती बारीक मनशां मेरेन वयर मेरेन सगळ्यांची कारवाई जावंक जाय. की एंट्री कशी जाता जे काही असो जे वस्तू जे इलिगली हांगासरल्यान ज्यो भितर वयता सगळ्यांचेर कारवाई जावपाची गरज आसा. सस्पेंड केला तेणे इन्व्हेस्टिगेशन जालें. सस्पेंड केला तेणी नांवां दिलीं कोणाची कोणाक नांवां दिलीं. जे मनीस हे डिपार्टमेंट आहा तेच सस्पेंड करतले आनी तेंचे आमी बिलीव करपाचें तशें नसता न्ही. ताका तेणी इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना आपली समज तेणी पुटअप केला कोणी हाडपाक लायल्ली तो स्वता आपल्याक घेवपाक लागून येयल्लो भितर रातचो पार्टी करपाक काय तो आनीक कोणाक दिवपाक लागून आयिल्लो. आनी दिवपाक लागून आयिल्लो जाल्यार ताका कितें फायदो आसलो. कित्याक लागून दितालो तो सोयरे आहा तेजे भितर. हे प्रश्न हो येता न्ही रे लोकांचे. बेश्टो कोण 50 ग्राम घेवन वचपाचो ना रे. लोकांची भुरग्यांची वाट लायता मरे. लोकांची फॅमिलीची वाट लायता. ड्रग्स घेवप हे घेवप हे सारकें न्ही. लोकांची फॅमिली एंटायर पिड्ड्यार जाता न्ही हेतून. जो कोण भोगता न्हू आवय बापूय तेंचो कोण ड्रग्स पडटा तो घरान जो भुरगो येता न्ही ते देवा कडेन प्रसाद घेता वचोन आनी बाबा अशें घडोवंक फावना म्हणून होच गोंयचो सीएम जर असो जर तांकां फुली हे दिता ओपन आर्म जर दिता अशें कर म्हूण सांगपाक तेन्ना पेरंट्सांनी कितें करपाचें. पूण हेका लागून आमी म्हणटा आमच्या गोंयाचें आसा न्हू गोंयाचें नांव जें आहा न्हू गोंयच्या सीएमान पिड्ड्यार केला आनी आमी म्हणटा तो दिवपाची गरज ना म्हणून तेकाच लागून तो. म्हणजे आतां फुडें कितें कितें करपाचें तुमकां जाप मेळना कितें करपाचें. जाप मेळोंक ना तेणी आतां IGPचे वचून परमिशन घेया म्हूण सांगला न्ही.
तातूंत आयजीची आमी विचारतले गोंयांत कितें चालू आसा, तुजे कडेन एक्यूज कशे भायर पळता, गोंयांत क्रायम कशे वाडल्या. ते दिसा मरे हांगा कोलवाळे पंचायती एरियेन मरे ते दिसा एकट्यान कडे सुसायड केल्या. ती पेपराचेर येयली काय म्हणटा तो मेलो तो हांगा कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर पेपरार कांयच येयना मरे. तेणी सुसायड कशी केली, कित्याक लागून केली. कुचेली एरियेन तो रावतालो आनी सुसायड केला. आनी कुचेली एरियेन कितें भानगडी चालू खबर आसा, लँड ग्रॅबिंग चालू आसा. पूण गोंयचो सीएम हो गोंयच्या लोकांक लागून काम करिना, गरीब लोकांक लागून काम करिना, श्रीमंत लोकांक लागून काम करता म्हण सिद्ध जाल्लेल्या आसलेल्यो जमिनी ह्यो आमच्यो ह्यो गिळंगूत करता आनी लोकांक कायदो हो धाब्यार मारता. आनी काय इतकें सांगपाचें आसा. थँक्यू.